सरकारान म्हजें घर ही येवजण सामान्य लोकांक मतीत दवरून तयार केल्या। मात कांय राजकीय फुडारी धर्माच्या नांवाखाला गोंयच्या लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात। आमी खंयच्याच धर्मा आड नात। म्हजें घर ह्या येवजणेचो लाव सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। मडगांव रवींद्र भवनात जाल्ल्या म्हजें घर कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। तांकां केसी घाला म्हणून सांगतात, सरकारी जागेच्या आडयतात। आतापर्यंत केसी कोणी घालून लायल्या? हेका जो विरोध करतात त्यांच्यानीच केसी घालून लायल्या। विधानसभेत ज्यांनी विरोध केला, विधानसभेच्या बाहेर विरोध करतात, हेच लोक असतात की ज्या लोकांना एका पोटात दुखता त्यांच्या सामान्य मनशाची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज केली तांकां नाका। म्हणून माझ्या सरकाराक सामान्य मनशाचे घर जे आहा पयलू हे रेग्युलरायज करपाक जाय। कायद्याच्या बाबतीत आमी झगडटा तेची चिंता आमकां ना, पण याची मनोवृत्ती जी आसा पळय न्ही ही मनोवृत्ती पाड आसा। ही मनोवृत्ती तुम्ही सांगपाची गरज आसा। म्हणून पयलीं सांगला हांवें, फाल्यां सकाळी मताच्या वेळार सांगपाक येतले तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक। अरे आम्ही घर दिता असताना तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू कॅथलिक म्हणून पळोवंक ना। भारतीय जनता पार्टीचा सबका साथ सबका विकास आम्ही सगळ्यांची घरां जी आसा ही रेग्युलरायज करपाक घेतलेली आसा। तू मरे तू मुस्लिम, बीजेपी अशें करता। अरे बीजेपी कोणाचें वायट करूंक ना, हांवेंय वायट करूंक ना, माझ्या आमदारांनी वायट करूंक ना। हांवें मुद्दाम सांगता प्रत्येक जणांक जातीच्या वयल्यान धर्माच्या वयल्यान तितून तडे निर्माण करपाचें काम सातत्यान राजकारण्यांनी केलां। अरे ह्यांच्यानी घरां जी अशी दवरलेली आसा हाच्या फाटल्यान कारण आसा। ही घरां जर अशीच पेंडींग दवरली, म्हाका मतां मार नाल्यार मोडटलो, म्हाका मतां मार जाल्यार मोडटलो, हे राजकारण आयज पर्यंत केल्लें आसा। आणि म्हणून हेंच्यांनी घरां ही रेग्युलरायज करूंक ना। अरे सरकाराच्या जाग्यावेळी जर घरां रेग्युलरायज आमी करता, आतां आमी पयशे घेवन सरकाराच्या जाग्यावेळी करता फुकट करिना कोणाची। तेन्ना जर 2000 सालांत त्यांनी जर घर बांदला आसतलें आसत जाल्यार ताका सर्कल रेट त्यांनी पे करपाक जाय। तो सर्कल रेट घडये आसतलो मडगांवांत तो 100 रुपया पर स्क्वेअर मीटर आसतलो, तो 100 रुपया पर स्क्वेअर मीटर त्यांनी फारीक करचो पडटलो। म्हणून हांवें म्हटलां की 2000 सालांत जर 300 स्क्वेअर मीटर जागा जर कोणाक मेळटा आसत जाल्यार 30,000 रुपया त्यांनी जागेचे भरचे पडटले। मागीर क्लास 1 सनद ताका मेळटली, ताच्या पलीकडे मेळची ना। कोमनतीच्या जागेक सुद्धा घरां बांदता असताना त्यांना कोमनती कोणी तरी पैसे दिले आसतले। नाव म्हणटा कोणी कोणाक फुकट बांदूंक दिवंक ना। अरे 40 वर्सां पयलीं घर बांदता असताना कोण तरी थंयसरलो आसतलो, त्यांनी पैसे कितें तरी घेतल्या आनीच घर बांदूंक दिल्या।